राष्ट्रीय सगळे मतदारसंघात हे कार्यकर्ते असतात आणि 40 मतदारसंघात माझा प्रवास असतात. हा जो 39वा मतदारसंघ आणि या प्रवासाच्या निमित्तान जुन्या लोकांक मेळप जाता, नवीन लोकांची मेळप जाता आणि हे सगळे नवे सगळे आता कार्यकर्ते मुखार येवपाक लागल्यात आणि ह्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यान आणि पहिल्याच फावटी ज्या तरेन आमी लोकां मदीं वचप ताका तो प्रतिसाद मेळपाक लागला. म्हणजे खऱ्याक बरी गजाल दिसता आणि ते निमतान या मतदारसंघात परत आमची एक बाजू घट करप, परत संघटन हे घट करून कार्य पद्दती मुखार व्हरप, वाडोवप हेच आमचें ध्येय आसा. आता एकूण मागीर 27 इलेक्शनाक मागीर आमकां सगळ्यांक बरी एक वाट मेळटली. संघटनाच्या आदाराचेर आमकां फुडें वचपाक मेळटलें. आम्ही कितलीशीच वर्सां जाली पळयता, म्हणजे हांगासर मडकय मतदारसंघाक कमळ अशें फुललेलें ना. आता तुमच्या मार्गदर्शना खाला ते बदल घडपाक शकता. राजकारणान कसलीच गजाल ही अशक्य आसना. राजकारण म्हणटा ती सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार ती नंबर गेमी आसता. राजकारणांतल्या आनी एक पयलू जो सगळ्यांत लोकांक कळपाक जाय म्हणल्यार आमकां स्थिर सरकार जाय आनी त्याच बरोबर नरेंद्र मोदीचे हात बळटात. त्या खातीर आमकां खंयची स्टेट जी आसा, खंयचेच राज्य जें आसा त्या राज्यान आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपा खातीर सगळें एकठांय जावप तितलेंच गरजेचें. वेळोनूर पळय ज्यो ज्यो वेळाचेर कसल्यो गजाली आसात त्यो आमी त्या वेळाचेर करतले आनी एकंदर आज आतां फाल्यां 9 तारीख नरेंद्र मोदीच्या सरकाराक 11 वर्सां पूर्ण जाता आनी म्हणून 11 वर्साचो विकसीत भारत सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याणाच्या मार्फत संकल्प से सिद्धी हो कार्यक्रमय घेवन आमी सगळे मतदारसंघांनी सगळे सकले स्तराकडे वता. ताचें कारणय तेंच आसा की आमी फक्त उलयलें अशें जालें ना, जाल्यार तें आमी सिद्ध करून दाखयलें. संकल्पय केलो आनी सिद्धीकय व्हेलो. हो ताचे फाटलो विशय आसा. तो आमी तो घेवन सो आयज युतीच्या आमदाराक आमंत्रण नासलें तुमच्या आयज मिटिंगेक म्हणटा. भारतीय जनता पार्टीची हे आसा न्ही मेळावो. तर भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्त्यांचो मेळावो आसता ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते असतात. सो तुमची हांगासर कमिटी अजून पर्यंत संघटीत ना अशें म्हण आयकलां मडकय मतदारसंघान. कमिटी डिक्लेअर केली 31 जाणांची कमिटी आज डिक्लेअर जाले. तुम्ही सगळ्यांनी पळयले 31 जाणां सगळे हांगा आशिल्ले सगळ्यांचो चालो आनी तांकां गुलाबजीन स्वागत केलें. ती कमिटी जाली. थोडे मागीर कोण तरी मागीर युवा नासतले, किसानां नासतले, महिला नासतले, मागीर अल्पसंख्याक आसतले, सगळे वेगवेगळे मोर्चे आसा त्या मोर्चां भितर हातून जातले. स्टेटीची कमिटी जावपाची आसा. हे सगळे हातूंतल्यान एक संघटन घट संघटन करून आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे आहे ते सामके जोरान काम करतात, आम्ही पयले पासून हांगासर पळयतात. सो हांकां आनीक बरें बळगें मेळटलें अशें दिसता. डेफिनेटली आता इतलें बरें काम जाल्लें आसा. देश आमचो नंबर 1 वचपाक लागून आमी प्रयत्न करता. ऑपरेशन सिंदुरा सारख्या हातून दाखयलां की खंबीर नेतृत्व आमचे कडेन आसा. पयलीं तरी आमी फक्त वेलेवर उलयताले, तोंडाची वाफ काडटाले, पण पहलगाम जर आमी दाखोवन दिलें. पयले मागीर मदले 5 दीस लोक उलोवपाक लागले, ते व्हडले कांड जाले, ते आयले आनी आमचे सगळे हांकां मारले. 1 दीस जालो, 2 दीस जालो, 3 दीस जाले, लोक कितें उलोवपाक लागले, आमी निवडत, आमी भितात, आमी कांय करपाना, आमी तोंडाचे फक्त फांफू करता. पण 14व्या 15व्या दिसा कितें जावपाचें जालें. सो सब्र का फल मिठा होत नाही. थँक्यू.